मुख्यमंत्री खुबश्यो मुख्यमंत्र्यान तेजी जे टीम आसा ते खूब प्रयत्न करता की एक सालसेत बेज सेक्युलर पार्टी करून तांकां आतां कितें जालां जी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे जी झगडी चालू आसा तितून तांकां कितलो फायदो जातलो लुकसाण जातलें हेजेर तांकां मातसो दुबाव आसा. सो प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक न्यू सेक्युलर पार्टी जी बेजिकली सालसेत बेज पार्टी ते करपाचे प्रयत्न करता गेले 15-20 वर्सांक आनी इलेक्शनाक वयतात. ह्या पावटी त्यांनी प्रयत्न सुरू केल्ले आसात. आयकूं येता ते प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 100 कोटीची कितें तरी बजेट दवरलें दिसता की आनी पार्टी फ्लोट करून काँग्रेसची सेक्युलर वोट्स डिवायड करप, ज्या कारणान तांकां इलेक्शन कारण स्ट्रेट फायट जालें जाल्यार BJP जिखपाक शकना हें तांकां पटलेलें आसा. सो म्हाज्या आयकलत्या कोतान इन्फॉर्मेशन कितली हें खबर ना की ते ऑलरेडी थोडे लिडरांक मुखार काडून सालसेत बेज एक पार्टी नवी करपाक आनी तेजें बजेटूच तेणी 100 कोटी दवरलेलें आसा आनी तितूंत थोडे पयशे म्हणपाकूय कॉमेस केल्ले आसता तेणी. एक न्यू पार्टी हांव कोणाचें नांव घेवपाक सोदना पूण मुख्यमंत्र्यान आनी BJPन ऑलरेडी तांचें षडयंत्र गोंयांत सुरू केल्लें आसा आनी प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक अशी पार्टी हाडटात जी सालसेत बेज आसता आनी जी सेक्युलर पार्टी आसता जितूंतल्यान काँग्रेस पक्षाक वोट्स डिवायड जातात. पूण ह्या पावटी लोक खूब शादूर आसा. असल्यो कितल्योय पार्ट्यो मुख्यमंत्र्यान केल्ले 100 करोड न्ही 200 करोड सुद्दां जर म्हणले जाल्यार ह्या पावटी लोकांनी निर्णय ऑलरेडी घेतलेले आसा आनी निर्णय फक्त सालसेतूच न्ही तर आख्ख्या गोंयभर लोकांनी घेतलेलो आसा.